कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। ऑर्गॅनिक मॅन्युअर करपाक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीनी ह्या बिझनेसान येयात। आमी फुडले फावटी म्हणजे ह्या वर्साच्या जितके ऑर्गॅनिक मॅन्युअर तयार जातले तितके शेतकरी सरकार घेतले आणि शेतकऱ्यांक सबसिडायज रेटात दितले। तोय आमचो प्रयोग म्हणून सुरू आहा। म्हणजे इट इज एन एग्रीकल्चर इज अ बिग बिझनेस। एग्रीकल्चर हो खूब व्हडलो धंदो आसा आणि तोच तेजो सगळ्याचो फायदो हो म्हणजे हांव जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा तेन्ना एग्रीकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर आणि फ्लोरिकल्चर हे इतकेच जर पैसे धरीत जाल्यार इट इज एन एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल हजारांनी कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हे आमी भायल्या राज्यांत दिता। युवकांनी आणि महिलांनी ज्यो पडीक जमनी आसा त्यो पडीक जमनी परत एकदा लागवडी खाली हाडपा खातीर मागीर तुमी मोको लायात नाजाल्यार तुमी फॉडर लायात बट लायात ते लावप हे गरजेचें आसा। हे जो पर्यंत करिना तो पर्यंत जावचें ना। हे गोंय हांव म्हणटा हे टुरिस्टीक गोंय जर टुरिस्टीक उरपाक जाय आसत जाल्यार आमचोय रोल चड म्हत्वाचो आसा। आपली जमनी भरून फक्त थंयसर खंय तरी गॅरेजवाल्याक जाल्यार स्क्रॅपवाल्याक त्या स्क्रॅपचो व्हरून दिवं नाकात। तो भाडें एकदां दितलो आनी जमनीची वाट कायमची लायतलो। तुमकां दिसतलें कदाचित तो आयज 2 लाख रुपया दिता म्हणून, आयज 2 लाख रुपया घेतले बट फुडल्या 25 वर्सांच्या त्या जमनीची वाट लावन दवरतले तुमी। ज्या जमनीच्या उत्पन्नांतल्यान तुमकां जवळपास 25 लाख रुपया 2 वर्सांच्या भितर मिळूं शकता। ती 2 लाखाक आमी जमीन भाड्याक दिवन म्हणजे तितून ते सगळी फुडल्या 25 वर्सांक त्या जमनीची वाट लायता।